because I would like to lay the reply, a voluminous reply, जो क्वेश्चन आशिल्लो 3B चेर CDs सगळ्यांक पावयल्या, पूण रिप्लाय आय वूड ऑल्सो लायक टू प्लेस ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस. केदो एक क्वेश्चनाचो रिप्लाय केदो आसा तो पळय ते CDs घाल करून दी तरी आमी टायमार पयलीं पावोवन दिलें, ईमेलूय केलें, तरी हें काडून टेबल ऑफ द हाऊस आमी दवरतात. 3B काम तुझे काम ते फावोर करना तूं. 5 सेपरेट रिप्लाय. स्पीकर सर, क्वेश्चन येवप अलाउड जातकर आन्सर दिवपाचें काम मंत्र्याचें. हेच काम स्पीकर सर. आणि दिला टेबल ऑफ द हाऊस दिला 5 वरांचेर काल. म्हाका म्हज्या अजून CD मेळ्ळा 5 वरांचेर. आमी टेबल ऑफ द हाऊस दवरल्या कित्याक मेंबराक कोणी हार्ड कॉपी किती आसा तसो दवरल्या. आमी तातले भितरले काडून क्वेश्चन आहा आमचे. Honorable Minister has given us CDs. Sir, once the question is allowed, it is the issue. Has given CDs yesterday. एक मिनिट 1 मिनिट. स्पीकर सर, reply आमका दिला. दोग जावं उलयनाकात. स्पीकर सर एकूच मिनिट. जो रिप्लाय आमका दिला that has been given काल सरकार तुमच्या दारी सांजेच्या 5 वरांचेर घराको येवन आमकां CD दिले. You said within 48 hours. So next session अशें तरी हे जावपा शिरीपणा next session तुमी ट्राय करात. स्पीकर सर रिप्लाय दिल्या. स्पीकर सर, मंत्र्याचे जे सारखे व्हॉल्युमिनस रिप्लाय जी आहा ती 5 जावन 13 मिनटांचेर काल मेळटकर रामनवमी जातकर ती रिप्लाय घेवन आमी बसले. ते रिप्लायन अशें दिसता की तुजो एक गोवा टुरिजम बोर्ड म्हणून आहा आनी तो म्हादय म्हणटा ते बोर्ड रुमान मेळटा पर्यटन भवनान. तुजे आन्सर म्हणटा म्हादय म्हणटा ती तुमी विकली थंय कन्नड उलोवन आनी कितें बी. सो हे ब्लॅक कोटाक बी हे विकशात म्हणून आमकां मातसो भंय दिसला. पयलीं क्वेश्चनाचेर उत्तरूच पयलीं सांगता इन द म्हादय बोर्ड रूम म्हणून. स्पीकर सर, आतां टुरिजमाक गोंयांत 2 बॉडी आहा. एक म्हणटा ती डायरेक्टरेट ऑफ टुरिजम आनी एक म्हणटा ती GTDC. डायरेक्टरेट ऑफ टुरिजम म्हणटा ती पॉलिसीज करता आनी इम्प्लिमेंट करता आनी GTDC म्हणटा ते एसेट मॅनेजमेंट करता. स्पीकर सर, आनी एक नवी प्लॅनिंग बॉडी आयली गोवा टुरिजम बोर्ड म्हणून. ती ह्या मंत्र्यान करूंक ना, हाजे प्रिडिसेसरान केली, पूण ती आतां आसा. आनी ते बोर्डाचो रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा टू मेक अप पॉलिसीज फॉर ऑल स्पियर्स ऑफ प्लॅनिंग डेव्हलपमेंट अँड मार्केटिंग ऑफ टुरिजम इन गोवा. हें उत्तर सांगता. स्पीकर सर, आतां आमी वी हॅव गॉन थ्रू द मिनिट्स ऑफ द गोवा टुरिजम बोर्ड मिटिंग्स आनी तातूंत अशें क्लियर दिसता की मेजर टुरिजम एक्टिविटी जी स्थानीक मनशांक इन्वॉल्व करता, लोकल्स, विच इज बीच शॅक्स, वॉटर स्पोर्ट्स, जेटी, अदर आनी खंयच्यो पॉलिसीज हातून ह्यो पॉलिसीज गोवा टुरिजम बोर्डान डिस्कसूच जावंक ना. सो जी पॉलिसी मेकींग बॉडी आहा ती जर हें डिस्कसूच करना जाल्यार कोण डिस्कस करता? Is it GEL, which is Goa Electronics Limited, deciding how the tourism has to be run? Speaker sir, अशें आमकां रिप्लायन दाखयलां की खूब प्रपोजल्स थंयच्यान आयल्या. मिनिट्स ऑफ GTP जर तुवें पळयले तातूंत मंत्र्याक I want to draw his attention that it is observed that many proposals have been received to the department from GEL and for which they are charging exorbitant fees. Processing applications in every activity. Speaker sir, ते डिसाइड करता की वॉटर स्पोर्ट चलयतना तांणी कसो चलोवप, लायसन्सा केन्ना एक्सपायर जावप. सदांच वॉटर स्पोर्टाची एक्सपायर जाता मे 31. फर्स्ट टायम 31 मार्चाक म्हळ्यार आज वॉटर स्पोर्ट्स लायसन्स एक्सपायर जाता. मागीर ते वॉटर स्पोर्ट वाल्यांनी फुडल्या 2 म्हयन्याक कितें करपाचें? तांणी भजी भाजपाची. स्पीकर सर, is the GEL replacing the tourism board? What is their expertise? Do they have any expertise in the tourism sector? Speaker sir, Q सिस्टमाक जे वॉटर स्पोर्टान हाडलां ते अशें म्हणलां की हायकोर्टान सांगलें म्हणून. हायकोर्टान तुमकां सांगलें जेला कडेन दी म्हणून आनी जेलान चार्ज करचें म्हणून. फॉर एवरी टिकेट सोल्ड तांकां कमिशन मेळचें म्हणून. स्पीकर सर, GEL हॅज बिकम अ हायड्रा म्हणल्यार एक व्हडलो देंवचार भितर विथ सो मेनी हँड्स आनी ताजी टेंटेकल सगळ्या डिपार्टमेंटांनी वचपाक लागल्या. स्पीकर सर, एक डेटा एंट्री ऑपरेटर टुरिजम डिपार्टमेंट जेला कडच्यान घेता, तांकां पयशे फारीक करता 25,000 रुपया. तुजेच ITG सांगता की 22,420 सेम डेटा एंट्री ऑपरेटर घेता म्हणून. सो तुमी चड फारीक करून जेलाक कित्याक घेता? इतलो जेला भितर मोग कितें? स्पीकर सर, म्हजो डायरेक्ट चार्ज आहा की जेल इज द टाउट
ऑफ द टुरिझम डिपार्टमेंट वीच शूड नॉट हॅपन. आनी ताजे खातीर खंयचीय IT कंपनीन फ्लॅट डेव्हलपमेंट चार्ज लावची आनी ऑपरेशन चार्ज लावची, तांच्या हातान पॉलिसी दिवची न्ही. आनी म्हाका म्हजो स्पेसिफीक प्रश्न हा मंत्र्याक, टुरिझम डिपार्टमेंट कोण चलयता, गोवा टुरिझम बोर्ड काय जेल? स्पीकर सर, प्रश्न 4 काय 5 ताणें एकूच हातून घाल्या, सविस्तर उत्तर दिता. स्पीकर सर, डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम in 2013-14 appointed KPMG to put the tourism master plan in place. टुरिझम मास्टर प्लॅनाच्या प्रमाणे 2016 टुरिझम पॉलिसी तयार झाली. टुरिझम पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान गोवा टुरिझम बोर्ड जावंक जाय ही संकल्पना तेन्ना सुरवात झाली. जवळ जवळ 2019 2020 गोवा टुरिझम बोर्ड स्टार्टेड टेकिंग शेप स्पीकर सर, आणि जवळ जवळ 2021 डिसेंबरान पहिली मिटींग झाली, जातूंतल्यान गोवा टुरिझम बोर्ड वॉज अ बॉडी टू बी रिकमेंडेटरी टू द डिसिजन्स वीच वी नीड टू टेक एज फार एज डिपार्टमेंट इज कन्सर्न. पूर्ण देशान स्पीकर सर पहिल्या फाटी गोंया अंडर डॉक्टर प्रमोद सावंत, which is being chaired as Goa Tourism Board, we have had enough stakeholders, म्हणजे 8 स्टेकहोल्डर इंडस्ट्रीचे, गोवा चेंबर, TTAG, CII, WTCCI, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स असे 8 आणि 8 सरकारी असे मिळून टोटल 16 सोडले जाल्यार व्हायस चेअरमॅन, CEO आणि CM धरलो जाल्यार टोटल 19 जाणांची ही बॉडी फॉर्म झाली. स्पीकर सर, एकूण नाव सोबय झाला. तू बोलला सर्वसामान्य लेट इट नॉट डिस्टर्ब मी. स्पीकर सर, जेन्ना गोवा टुरिझम बोर्ड फॉर्म जालो, गोवा टुरिझम बोर्ड कित्याक फॉर्म जाला? विथ अ व्हेरी क्लियर कट अंडरस्टँडिंग दॅट दिस विल बी द बॉडी फॉर प्लॅनिंग, पॉलिसी मेकिंग, स्ट्रॅटेजायझिंग. हे करपा खातीर आमकां टुरिझम बोर्ड आमी फॉर्म केलो. टुरिझम बोर्डान 4 ECs घेतल्यो, एम्पावर्ड कमिटीज. आता पहिले गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आशिल्लें, ह्या माध्यमांतल्यान आमकां थंय SLMP, स्पेशल मार्केटिंग कमिटी तरेतरेच्यो आशिल्ल्यो. आता त्यो सगळ्यो डिझॉल्व जाल्यो आणि एम्पावर्ड कमिटी फॉर मार्केटिंग एंड PR, एम्पावर्ड कमिटी फॉर लँड एंड इन्फ्रा, एम्पावर्ड कमिटी फॉर लेजिस्लेशन एंड पॉलिसी मेकिंग आणि एम्पावर्ड कमिटी फॉर न्यू टुरिझम सर्विसीस. ह्यो 4 एम्पावर्ड कमिटीज जाल्यो, जातूंतल्यान 4 मेंबर गव्हर्मेंटाचे, 4 मेंबर इंडस्ट्रीचे, अशें करून आता मिटिंग्यो घेवपाक स्टार्ट जाले. ह्या हातून स्पीकर सर, पयलो म्हणल्यार आमचो प्रपोजल ऑफ वॉट वी थिंक the board decides on how we need to move. Today the board has decided, the government has decided कि Goa from sun, sand and sea will start looking at ecotourism, will start looking at wellness, will start looking at adventure, will start looking at MICE, will start looking at every other aspect which we have first in the past not seen. कित्याक कोविडाच्या मागीर आमकां कळ्ळें की टुरिस्ट आज एक्सपिरियन्स वेगळें सोदता, एक्सपिरियन्शियल जाय, इमर्सीव जाय जाल्यार आमकांय गोंय हें चिंतप बदलपाची गरज आसा. एंड दॅट इज वेर वी हॅव गॉन बॅक टू द ड्रॉइंग बोर्ड. बाब युरी विचारतालो मास्टर प्लॅन सारकें आसा ताजें, प्रश्न सारको आसा, कित्याक वी हॅव टू रिव्यू वॉट हॅज गॉन इन द पास्ट, बिकॉज पोस्ट कोवीड थिंग्स हॅव स्टार्टेड मुव्हिंग इन अ डिफरंट डिरेक्शन. आता स्पीकर सर, इम्पॉर्टंट ताजो येता GEL. Speaker sir, Goa Electronics Limited is a corporation under the government of Goa. IT department and ITG म्हणून आसा, which provides software and hardware. GEL under finance department येता, but is providing every services in terms of websites, website updation and softwares of this. कित्याक केल्ली संकल्पना स्पीकर सर? मनोहरबाई कडल्यान दोतोरान आज आमी कित्याक केला जेलान आज गोंयची भुरगीं कामाक आसा, ताका समज दुखता 22,000 सॅलरी जाता म्हणून ती, तर ताणें सांगचे 15 दिवची म्हणून ती आमी उलोवया. पूण एक मिनिट, आय एम ऑन माय फीट स्पीकर सर. स्पीकर सर, लेट मी कंप्लीट. स्पीकर सर, लेट मी कंप्लीट. स्पीकर सर, आय एम ऑन माय फीट. जेल सगळे चलयता आमी. सर, लेट मी कंप्लीट. हांव तर वॉटर स्पोर्ट वालो. सर, लेट मी कंप्लीट. कितले रेट म्हणटी उत्तर दिवं दी, त्यानंतर तुम्ही प्रश्न विचारा तुम्ही. स्पीकर सर, गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 3 मिनटां उरले. जेल तुमकां हे हा स्पीकर सर, गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वॉज फॉर्म टू गिव्ह सर्व्हिसेस टू द गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा. तुका वेळ दिता न्ही. आयटीच्या माध्यमांतल्यान स्टार्टअपांक आज आमी गोवा इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेडच्या माध्यमांतल्यान तांकां आमी आज जॉब्स दितात. आयटीच्या माध्यमांतल्यान जाता त्यो सर्व्हिस तेंच्यान दितात. व्हॉट इज एक्सपिरियन्स इन द टुरिझम सेक्टर ऑफ जेल? सर, कितें हाका आपलें उलोवपाचें आसा काय उलोव? तो उलयल्यार आयकलें हांवें. स्पेसिफिक उलयनाका तुम्ही. ताजी कंप्लीट जावं दी. ताजी कंप्लीट जावपाक दी. सर, लेट मी कंप्लीट. तो उलोवंक दिवंक सोदना. Goa Electronics Limited is providing all software services not only to tourism but every department of the government of Goa. भायर दिली
जाल्यार ब्लॅक कोट व्हाईट कोट सगळें तयार जाता कित्याक प्रायव्हेट कोणाक दिता म्हणून गव्हर्मेंटाची दिली ताका टावट म्हणटात. स्पीकर सर, आज सगळ्या देशान लिव्हिंग गोवा बिईंग अ टुरिझम स्टेट 27 states are going by online, offline, every service which has to be given in terms of those states which are giving to the citizens and tourists. No state dina. थोडे नॉर्थ ईस्ट आणि गोंय त्या 9 स्टेट्सान आसा. आज विजयी भोवला सगळ्या भोवल्या. वी नीड टू कम इन टू सिस्टम. आज वॉटर स्पोर्ट्साचेर हायकोर्टान व्हेरी क्लियरली सांगलें की क्यू सिस्टम फॉलो कर. क्यू सिस्टम फॉलो कर. तेन्ना क्यू सिस्टम फॉलो करपाक जेन्ना डायरेक्शन्स आयला इम्प्लिमेंटींग एजन्सी घालची पडटा. भायली घाली, भायले घाले, भायले हाडले, दिल्लीवाले हाडले आणि खंयचे हाडले तो बोवाळ. गोंयची एजन्सी सरकाराची नॉन प्रॉफिटेबल. वी आर वॉट वी आर डुईंग इज asking Goa Electronics Limited to provide service of giving and continuing the queue system. Water sports चे उलयला आमी सांगता स्पीकर सर. queue system दिवपाक ताका आमी ऑपरेशन करपाक लायला. Honorable MLA will ask the second question. सर ताणे विचारता उत्तर दिता. डिस्कशन Let us speak for 1 minute. Honorable MLA भाषण दिता. सर आज गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हांव म्हणटा कुशीकूच दवर. हांव म्हणटा डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम इज रनिंग दीस. ताका समज जेल म्हणून कितें दुखता हांव म्हणटा डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम विल रन दीस काउंटर्स फॉर देम अँड नॉट रन देअर बिझनेस. आमी तांकां सॉफ्टवेअर घालून दितले त्या एसोसिएशनान चलोवची आणि त्या एसोसिएशन धंदो करचो आणि एसोसिएशनान पयशे जोडचे ना की 50% काढून इलिगल टाउट्स 50% काढून आणि कोणाक दिवच्या पेक्षा आमच्या लोकांनी जोडचे. हायकोर्ट डायरेक्शन आम्ही पाळचे म्हणून सॉफ्टवेअर आम्ही डायरेक्टर ऑफ टुरिझम चलयतले आणि ते सगळे क्यू सिस्टम घालून टुरिस्टाक बरे एक्सपिरियन्स दिवपाक आमचो प्रयत्नाक हेल्प जाय. प्रश्नकारांक सोंपता सीएम.